एक पटी एक 68 वर्साची के अज्जी बायल मनीशी 68 म्हळ्यार 68 वर्साची बायल मनीशी तिगेल घरांतुची मेट्टार पाय गुपसून पडटा पाय निसोन की पडटा सुरवेक तिका ते सान पेट्टू म्हूण लेखताची जाल्यार घडेर कळटा ते एक हिप फ्रॅक्चर जाला म्हूण चमकुच्या जायनाशी हांतलारी निद्दलल कडेन मस्त काळासच्या पडता तिगेल मनांतू एक प्रश्न येता आनी म्हाका चमकुच्या जत्त वे आनी म्हाका फुडली मणके आसच्या साध्य वे म्हळले तेदना त्या वेळार कसं जात म्हळ्यार एक लायक एक चिकित्सा आनी सक्सेसफुल सर्जरी म्हळ्यार यशस्वी सर्जरी आनी डॉक्टराल वयरी विश्वास दवरनो तिगेले ऑपरेशन जातरी ती फुडली मणकेची एक ಸ್ವಲ್ಪ काळान चमकुच्या सूर करता त्या वेळार तिगेल घरच्यालो कुटुंबाच्याले संतोषू हासू जीवनांतूल एक व्हड क्षण ते न्ही वे नमस्कारू विश्व कोंकणी वाहिनींतू तुमक सगळ्यांक आजी आरोग्य रक्षा कार्यक्रमाक स्वागत हांव जयश्री पाई आज आमगेलो टसची असलेच जीवांक मस्त जनाक चमकुच्या जाय नतिले या परिस्थिती असताना तांकां तुमक चमकुच्या जत्ता म्हळ्यार एक नमन्या भरवस दिवनो देवाल रुपारी तांकां विश्वास दिवचीत असले तज्ञ अस्ति तज्ञ डॉक्टर विनायक प्रभू आज आमगेल वाहिनींत आसची म्हूण सांगूक भारी संतोष जाता आसा नमस्कार नमस्कार डॉक्टर माम तुमकां आमगेल वाहिनींत स्वागत हानी येनपया स्पेशालिटी हॉस्पिटलांतू आनी येनपया मेडिकल कॉलेजांतू कन्सल्टंट आर्थ्रोप्लास्टी आर्थ्रोस्कोपी आनी ट्रॉमा सर्जन जावन सेवा दिता आसची तशीच NKBM नीलेश्वर हांगाय सेवा दिता आसची आजी आमकां हांगेल्याक उलोवच्याक संवादाक सौभाग्य मेळ्ळा डॉक्टर प्रभू तुमकां आमगेल वाहिनींत वापस स्वागत करता नमस्कार परत स्वागत येस आत्तां हांव सांगिल्लें डॉक्टर माम हे संदर्भांत एकल्यांक चमकुच्या जत्त की म्हळ्यार एक नमन्या भंयशी आसतना तांकां तुमी खंयची नमुन्यारी भरोसा नावे विश्वास दिताची सुरवेक तांकां पळयज कुडलें म्हूण एक सांगतावे आमी मुखार वचचे पयस फुडें हेंचें आयकून वचा सुरे तांणी फोन जातरी हॉस्पिटल येतरी तांगेल पेशंट अटेंडर्स पेशंटाक कसं कंडिशन म्हणून आमी एक्सप्लेन करका तर मोस्ट ऑफ द कंडिशन्स मस्त लायक रिसल्ट येता सर्जिकल ट्रीटमेंटांतूय नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंटांतूय सुरे पेशंटाक तांगेल कसन कंडिशन म्हणून तांकां एक्सप्लेन करका पडटा तदनंतरी तांणी मना व्हरून जातरी मागीर कसन नेक्स्ट स्टेप प्रोसिजर जो सर्जरी जो ते एक्सप्लेन कोरनो तदनंतरी सर्जरी कोरून जातरी ते रिकवरी फेस ताई तांकां सपोर्ट करचे तांकां एक्सप्लेन करचे पुरा इम्पॉर्टंट आतां आतां एल्डरली एज ग्रुप 70 year old 80 year old पेशंट येताची 103 years old पेशंट ऑपरेट केलेलं आसा तेन्ना तांणी सुरे बिताचे हे प्रायान ते सर्जरी करका की नाका म्हणून एक्झाम्पल नेक ऑफ फीमर फ्रॅक्चर म्हळ्यार आमगेले फीमर म्हळ्यार थाई बोनाचे लॉंग बोन थाई बोन ते बॉडीचे लॉंगेस्ट बोन ताजी हेडान आनी नेकान जेवचे फ्रॅक्चर तेन्ना तसल फ्रॅक्चर कॉमन हे एज ग्रुपांतू तेन्ना तसल पेशंटांतू ऑपरेट केल्यार इमिडिएटली चमकुच्या जाता हेमी आर्थ्रोप्लास्टी सर्जरी म्हणटा ताका त्या पुरा कोरून तांकां तुमी भरोसा दिवन सकारात्मक जावन तांकां विश्वास तशी करताची तांणी सांगताची आमी 80 year old हे प्राय सर्जरी करता की तशी तेन्ना असल एज ग्रुपांतू आमी आपास चमकोका जाल्यार असल कंडिशन सर्जरी करूंक पडटा म्हटल्यार फूल टायम बेड रिडन जाता बेड रिडन जाता आनी ताजी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन्स हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन्स बेड सोर्स तसल पुराय रिस्क आसता तेन्ना आमी रिस्क एक्सप्लेन कोरनो मागीर तांणी एक
रिस्क पुराय मनावर तरी मागीर जाय सर्जरी केल्यार लायक रिसल्ट मेळटा. 99% पेशंट्स खंयच्याय एज ग्रुपांत कसली कॉम्प्लिकेशन जायना जाल्यार ते 1% आमी सक्सेस जाता. वय 1% आमी एक्सप्लेन करका पडटा. हय. आतां वापस चमकुका जाल्यार ते 1% रिस्क काडका म्हणून एक्सप्लेन करचे. व्हेरी नायस. त्या तांणी ओके म्हणल्यार सर्जरी करचे. वय इन द एंड डिसिशन पेशंट आनी पेशंट पार्टीले. वय ट्रू वय जाल्यार तांकां एक सपोर्ट दिवन भरोसा दिवचें काम तुमगेलें. वय. न्ही वय. तुमगेलें तें एक सकारात्मक जावन तांकां सांगतना खंडितची तांणी वय म्हणटाची तांगेले भंयची के दूर वता. वय आमी करेक्ट जावन एक्सप्लेन केल्यार तांणी वय. हय ट्रू म्हणटा. ट्रू म्हणल्यार इन द एंड एक्टिव लायफ इज इम्पॉर्टंट. इम्पॉर्टंट. वय वेदर इट्स 100 or या 103, 80, 90 ट्रू अनअवॉइडेबल प्रोसिजर्स करूका पडता. वय डॉक्टर मा वय आतां आमी तुमगेले वैद्यकीय पयाणा ಬಗ್ಗೆ ऐकुया. ओके तुमगेले वैद्यकीयांतू मेडिसिन करतना ऑर्थोपेडिक जावका म्हणून तुम्ही कसला डिसिशन केले म्हणजे कसले प्रेरण कसं आशिल्लें म्हणून तुमगेले एक परिचय दितची तुमगेले गांव सान आसतना तुम्ही शिकिल की स्कूल की वातावरण घरचे सांगतचे का सांगतावे. म्हगेलें गांव निलेश्वर. हां हां हांव जल्लेलो उडपींतू. म्हगेले अण्णाल नांव ವೆಂಕಟೇಶ್ प्रभू म्हणून तांणी बिझनेस करता निलेश्वरांतू. अम्माल नांव वरलक्ष्मी प्रभू. तांगेलें गांव सास्तान हो हो उडपी डिस्ट्रिक्ट. तेरान हांवें स्कूल सेंट पीटर्स इंग्लिश मिडियम स्कूल म्हणून निलेश्वर केलेंत. ओके 11th आनी 12th कॅनरा PU कॉलेज मँगलोर आनी एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस ते कोचिंग क्लासेस. तदनंतर MBBS केलेले BLD BM पाटील मेडिकल कॉलेज बिजापुरांतू. मागीर पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलेले येनपय मेडिकल कॉलेज देर्लकट्टे येनपय युनिवर्सिटी. तदनंतर आर्थ्रोप्लास्टी आनी आर्थ्रोस्कोपी फेलोशिप केला तुंगा हॉस्पिटल मुंबय. तेरान कसन प्रेरण जाल्लें म्हणल्यार आमी सान आसतना आमगेल्या गांवांत दोन डॉक्टर आशिल्ले. एक KCK राजा आनी कामत डॉक्टर म्हणून आमचे गेल्लो. तेरान तांकां तांगेले ते पॅशनेट ट्रीटमेंट दिवचे. दे वर ट्रीटेड लायक हिरोज गांवांत. आतां कोणालेकर कडेन कसो प्रॉब्लेम जाल्यार तांगेला वचूका. तांगेला वचूं जायना जाल्यार तो आमगेला येता. तसल सर्वीस आशिल्ली त्या टायमा. आतां तांणी प्रॅक्टीस करता सर. KCK राजा आतां 86 year old दिसता. आतां निलेश्वरा प्रॅक्टीस करता सर. कामत मामत रिटायर जावन मंगळुरांतू. वंडरफुल वंडरफुल. सो तांगेल ते पेशंट केअर ताजे निमित्त तांगेल वेर आशिल्लो रेस्पेक्ट जनरल रेस्पेक्ट पळोवन मेनली मेडिकल फिल्डाचेर इन्स्पिरेशन दिलें. तदनंतर मागीर MBBS जातना सेकंड इयर MBBSंतू आमगेलें पोस्टिंग स्टार्ट जाता. जनरल सर्जरी ऑर्थोपेडिक्स जनरल मेडिसिन पुरे डिपार्टमेंट्स. तशी आमी ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंटा वतना थंयचे आमगेले सर आनी टीचिंग मेथड मागीर ते मात्र न्हय मेनली द पेशंट्स दिवचे रिसल्ट्स. एग्जांपल आतां एक्सिडेंट जावन आयिल्ले पेशंट भयंकर कश्ट येता 3-4 फ्रॅक्चर जावन येताची. तदनंतर ट्रॉमा आफ्टर दे गेट ऑपरेटेड दे गो बॅक. तेरान म्हगेलें नेक्स्ट पोस्टिंग म्हणटा दे हॅव रिकवर्ड फुल्ली अँड दे आर हॅपी. सो तसल इन्स्टन्स आसा. इवन सनसन चेडवांतू डिफॉर्मिटीस आशिल्ले चेडवांक डिफॉर्मिटी करेक्शन्स तर तांगेले आनमाल खुशी. मागीर तसल पुराय एक्सपिरियन्स MBBS टायमा आसून मागीर ते आनी पळोवन ऑर्थोपेडिक्सांतू इंटरेस्ट व्हेरी ऑर्थोपेडिक्स म्हणल्यार तांतू क्लिनिकलय आसा सर्जिकलय आसा रिसर्च आसा आतां रोबोटिकय आसा. सो इट्स ए वास्ट फील्ड. इट्स नॉट ओनली ए सर्जिकल फील्ड. करेक्ट सो एक नमुने प्रेरण अशी येवन घेवपाचें ना. आतां स्टुडंट सुकून कन्सल्टंट सर्जन ताई तुम्ही कशी इवॉल्व जाल्लींची म्हण एक सांगत. स्टुडंट दुखून म्हणल्यार एक्चुअली इट्स लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. मस्त शिकचे आशिल्ले ताजे टू क्लिनिकल वर्क
प्लस वाजोचे सो सुरे दुपुनो ते एक मल्टीटास्किंग शी फर्स्ट इयर अंतू एनाटमी डिसेक्शन तसल पुरे बायोकेमिस्ट्री सेकंड इयर पावताना क्लासेस पोस्टिंगस ओटी अटेंड करवस तशी प्रति एकांतूय पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट करचे वय तेदना हे आमगेले मल्टीटास्किंग करूक आमकां हेल्प जाले तदनंतरी त्यांची तवळ सांगिल वरी ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट अंतू थंय केले ट्रीटमेंट सर्जरीस ते पुराय इन्स्पायर जावन मागीर ऑर्थोपेडिक्स कळ्ळें पोस्ट ग्रॅज्युएशन लायफ म्हळ्यार कंप्लीटली डिफरंट डिफरंट देर इज मोर हार्ड वर्क मोर रिसर्च अँड मोर स्पेसिफीक स्पेशलायझेशन हय आमी फर्स्ट इयर आसतना म्हळ्यार देर इज लॉट्स ऑफ वर्क मागीर उगार सेकंड इयर थर्ड इयर जाताना यू आर इम्प्रूविंग युअर सेल्फ यू आर मोर कॉन्फिडेंट करेक्ट एक पाटी पास जातरी मागीर इट्स अ कंटिन्युअस लर्निंग सर्जरी म्हळ्यार मागीर जूनियर रेसिडेंट जातरी सिनियर रेसिडेंट करेक्ट तर ताजी ट्रेनिंग आय वर्कड इन वेरियस हॉस्पिटल्स खंय आशिल्लें तुमगेले हांव MS केलेले एनपय ताजे नंतरी मागीर महाराष्ट्रा वचून मुंबईन तो फेलोशीप केले चिंतनेगडे डॉक्टर तदनंतर सोलापूर आशिल्लो थंय असिस्टंट प्रोफेसर जावन आशिल्लो ಸ್ವಲ್ಪ टायम सो तदनंतर गांवांत येवन सीनियर कन्सल्टंट विजय राघवन सर म्हूण आसा तांगेलोट वर्क केले नियरली 10 months to 1 year तर तांगेल पूराय पैशनेट सर्वीस पूरा जाणां लागी कंच कंच पॉजिटिव आसा ते पुराय काणू मागीर नेक्स्ट स्टेज कन्सल्टंट जावन येयले ग्रेट ग्रेट सो तुमगेल जर्नी स्टार्टिंग टू मस्त प्रेरणादायक जावन आसा मस्त जनाला तुम्ही शिकून प्रेरणा घेवन पुरे ऑर्थोपेडिशन जो सर्जन जो अशी ऑलमोस्ट आसताची प्रति एक स्टेज ते स्ट्रगल आसता इट्स नॉट ओनली स्टडींग इट्स डीलिंग विथ लाइव्स ताकाची देर आर मेनी अप्स अँड डाउन्स मस्त पुराय इमोशनल मुवमेंट्स आसता पेशंटाल कष्ट ते पुराय पळोवन एक सेवाची डॉक्टर्स लाईफ इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ सेवा न्ही करेक्ट करेक्ट आतां आमी हिप फ्रॅक्चर जावचे विशयांत उलया ಈಗ हिप फ्रॅक्चर म्हळ्यार सीनियर सिटीजनांक जाता चड जावन ते कसले आशा पुरो सीनियर सिटीजन्स म्हळ्यार बोन ऑस्टियोपोरोटिक आसता इट्स एज रिलेटेड चेंज आतां बायल मनशां जाल्यार मनोपॉज जातरी मागीर हे ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट जाता एल्डरली मेल्स अंतूय आसता ताजे निमित्त बोन वीक आसता ते कॅल्शियम उणी जावचे ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड आमगेल केस दवजेचवरी ताचे प्राय जाता करेक्ट तांतू ऑस्टियोपोरोसिस आसा ताजे निमित्त ऑस्टियोआर्थरायटीस जाता एज रिलेटेड तशी तसल जाणाक फ्रॅक्चर येवचे चान्सेस चड मागीर प्राय जाताना आमगेले न्यूरो वास्कुलर डिसऑर्डर्स आशिल्ले न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आशिल्ले जण आसल्यार पडचे इन्स्टन्सास चड जाता मागीर मस्त जाण एक्टिव नासताची तेदना तसल जाणांकय ऑस्टियोपोरोटिक फ्रॅक्चर्स जावचे चान्सेस चड सो एल्डरली पेशंट्सांतू फ्रॅक्चर जावचे चान्सेस चड आसता मेनली मोस्ट कॉमन फ्रॅक्चर हिप्पा फ्रॅक्चर्स मागीर डिस्टल रेडियस म्हणून हाता फ्रॅक्चर्स कॉमन पडताना हात दोन पडताना एक एक जाणां कसं जाता पार्किन्सन्स आशिल्ले जाणांत न्ही हाता रिफ्लेक्स नासता पडताना हात दवरूं जायना तशें डायरेक्टली पोवणो शोल्डर फ्रॅक्चर्स तशी विंगड विंगड मेकॅनिझमा विंगड विंगड फ्रॅक्चर जाता ऑस्टियोपोरोटिक फ्रॅक्चर म्हळ्यार आमी व्हड जावन पडका म्हणना एटलीस्ट स्टेप चडताना पांय उळकल म्हूण लेखा तेदा नेक ऑफ फिमर इंटरट्रोकॅन्ट्रिक फ्रॅक्चर हिप फ्रॅक्चर्स जावचे चान्सेस जाल्यार यंग एज ग्रुपांतू ओनली स्ट्रेंथ आसता तांकां मॅसिव ट्रॉमा ॲक्सिडेंट तसल केसेसांतू चड दिसता बोन आनी जॉयंट आरोग्यांतू जनान करचे चुक्यो खंयचे
मेन चुक्यो म्हळ्यार डायटांत की कसले खायना कशी ते विकनेस जाता येता चुकी म्हळ्यार आमी बोन हेल्था चड इम्पॉर्टन्स दिनाची मेन डायट इम्पॉर्टंट कॅल्शियम रिच डायट मागीर एक्सरसाइजस करनाची ओवरवेट मागीर ते सोडून मागीर नाही पोट्टा खावच्यान तो लायफस्टायल लायफस्टायल चेंजेस ताजेन पुराय पुराय येता न्हय वा हम्म. छान तशें जाल्यार म्हाका एक डावट अशीची हिप रिप्लेसमेंट म्हणटाची तें कसं म्हण एक सांगेत की डॉक्टर मामा एक शोल्डर जॉइंटा मॉडल हा हिप जॉइंट सिमिलर असता बॉल अँड सॉकेट जॉइंट म्हणताची एक बॉलशी असता आणि एक सॉकेट ताजे मध्ये मुवमेंट आता हिप मुवमेंट म्हळ्यार मल्टी डायरेक्शनल मुवमेंट असता तशीची हे बॉल आणि तो सॉकेट हाजे भितर अशी टर्न movement जाता turn टर्न जाता जाता हा तेन्ना टोटल हिप रिप्लेसमेंट आणि हेमी आर्थ्रोप्लास्टी म्हणून 2 टाईप सर्जरीज करताचे तू आता बॉला फ्रॅक्चर आणि नेक फिमर फ्रॅक्चर म्हणताचे हेमी म्हळ्यार अर्ध टोटल म्हळ्यार सगळे फुल हेमी आर्थ्रोप्लास्टी म्हळ्यार ते कट्ट जाल्लेले हेड मात्र काणू एक प्रोस्थेसिस एक बॉल अशी प्रोस्थेसिस तो रिप्लेस करताचे टोटल हिप रिप्लेसमेंट केदान करचे म्हळ्यार एवास्कुलर नेक्रोसिस असताना तंतू ते सॉकेट एफेक्ट जाता बॉल एफेक्ट जाता तेन दोन्ही रिप्लेस करका पडता आता हेमी म्हळ्यार बॉल मात्र ना अर्ध थोडेची तंतू दोन्ही वय ताका टोटल हिप रिप्लेसमेंट म्हणजे एक रिपेअरमेंट जाता एक रिपेअर केला म्हणजे जाता नाही दोन्ही रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंटाची रिपेअर म्हळ्यार ते करू जायना हे ग्रुपांतू यंगर एज ग्रुप जाल्यार स्क्रू घालून आमी कन्सर्व करू पळयताचे म्हळ्यार प्रति इम्प्लांटाक एक ताजे आयस अशी असता 15-20 वर्ष येता तर यंगर एज ग्रुप तू रिप्लेसमेंट करनाशी प्रिसर्व करू प्रिसर्व करू पळोवचे ओल्डर एज ग्रुपान तू प्रिसर्व केल्यार ते ऑस्टिओपोरोटिक असता मागीर ब्लड सप्लाय उणे असता ते फेल जावचे चान्स चड आसता तेन्ना 2 सर्जरी करका पडता ताजे बदला डायरेक्टली हेमी आर्थ्रोप्लास्टी करची THR टोटल हिप रिप्लेसमेंट खाली ऑस्टिओआर्थरायटिस हिप मागीर एवास्कुलर नेक्रोसिस हेडाचे तेन्ना ते सगळे चेंज करका पडता एकच चेंज केल्यार आमकां ते दुखी वचना तेन्ना दोन्ही बॉल आनी सॉकेट चेंज करतात टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी पडल्यार चड जावची की नाही आर्थरायटिस डिजनरेटिव्ह असता प्राय जाताना जावचे नेक फिमर फ्रॅक्चर्स कॉमन एल्डरली ट्रॅव्हल्स प्राय जाल्ल्यांका स्लिप जावन पोवणू करेक्ट चड जावचे आता मी नी रिप्लेसमेंटा विशयान उलोया इत्या म्हळ्यार नी रिप्लेसमेंट पूण आजकाल मस्त जन हांव सांगेल आयकल्या आनी कितले कितें जन भंयूय आसता ताका नी रिप्लेसमेंट म्हळ्यार कसं करचें म्हणून कळना म्हणून एक तुमगेले एक हाजेर अभिप्राय सांगता हांवें कसं म्हणून ऑस्टिओआर्थरायटिस नी म्हळ्यार व्हेरी कॉमन खंयच्या एजाचें आसता तें ऑस्टिओआर्थरायटिस म्हळ्यार डिजनरेटिव्ह चेंजेस जावचे नॉर्मली 45-50 इयर्स जातरी चड दिसचे जाल्यार यंगर एज ग्रुप तूय आर्थरायटिस जावचे आसा ताका इन्फ्लेमेटरी आर्थरायटिस म्हणटाचे एक्झाम्पल रुमोटॉइड आर्थरायटिस आसा तसल पेशंट्स इवन 15-20 वर्सांतूय सगळे हाड जोरून वचचे चान्स आसा मागीर तशीच ट्रॉमॅटिक आर्थरायटिस आसता ते खंयच्या एज ग्रुपाच्या वयता आतां हार्ड बेतून मागीर इंट्राआर्टिक्युलर फ्रॅक्चर म्हणटाचे जॉइंटा भितर आसचे फ्रॅक्चर तसल कंडिशनान तूं प्रॉपर इवन आमी सर्जरी करून जातरी ते आर्थरायटिसा वचचे चान्स आसा सो दीस आर द मेन कॉज तेन्ना आमी मेनत तुमी निमगेलेले ऑस्टिओआर्थरायटिस डिजनरेटिव्ह मोस्ट कॉमन रिप्लेसमेंट आवचे तेन्ना आमी केदान रिप्लेसमेंट करका म्हणून फस्ट कळका पुरे पेशंट्सा रिप्लेसमेंट अगत्य ना तांतो विंगड स्टेज ऑफ आर्थरायटिस आसा 4 स्टेज आसा आतां आमी इसी जावन एक्सप्लेन करू खातीर
तीन स्टेज सांग. जाऊन बरं. डिवाइड करताचे. एक माइल्ड, हम्म. मॉडरेट आणि सिव्हिअर. हम्म. माइल्ड आर्थरायटिस म्हणल्यारी आता नॉर्मल नी जॉइंट, हम्म. हे फीमर, हम्म. हे टिबिया, हम्म. हे कार्टिलेज. हम्म. हे कार्टिलेज जोरनु हे नॉर्मल आता जरतान आता आर्थरायटिस स्टार्ट जावचे. हम्म. ताजे लिगामेंट्स असता, हम्म. ACL, anterior cruciate ligament आणि मेनिस्कस. हम्म. ताजी अज्जी डिजनरेशन आवटो यावे डिजनरेट जाता. जाता सुरू जाता. हम्म. सो इनिशियली फर्स्ट स्टेज येताना हम्म. सिव्हिअर दुःख काही चान्स असता. त्यातून पॅनिक करू नये. हम्म. मोस्ट ऑफ द स्टेजेस लिगामेंटल. it will settle by itself अच्छा. by हो. surgery Proper करण्याशी way, only treatment. by medicine देऊन हो, हो, हो. exercise करून हो, हो. इनिशियल स्टेज आणतो सेटल जाता. हम्म. जल्लारी आमक तांतो डेडिकेशन असू का सांगेल वारी एक्सरसाइज कर का हम्म. ताजी नेक्स्ट स्टेज मॉडरेट आर्थरायटिस. हम्म. हे स्टेज आणतो आर्थरायटिस अदे चड असता. आता अंतो दिसत पडे तावली Yeah. डिजनरेटिव्ह Right, yeah, चेंजेस याचं साईन घाला ते. साइन गल्ला पडे. Right, right. ओके. हो, हो. तसल कंडिशन्स आणतोय आम्ही सर्जिकल ट्रीटमेंट हे करतात, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हे करतात. हम्म. ಎಲ್ಲರಿ ಮೋಡರೇಟ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ನೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ಕ म्हणून म्हणून काही ना. ಆಗತ್ತೆ ना. हो, हो. तांतो आता विंगड टेक्निक्स असा PRP म्हणून असा प्लेटलेट रिच प्लास्मा आमगेले ब्लड दादुकुनो प्लेटलेट हम्म. सेपरेट करून हम्म. नी जॉइंट ಆಗಲ್ಚೆ हो. इट टू अवॉइड फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ आर्थरायटिस. हम्म. तांतो यात लायक रिझल्ट्स असा. त्यात नर्व आहे. वय हा, हा. आता मी मेन इंटेन्शन म्हळ्यारी नी रिप्लेसमेंट त्या अवस्थेर पाहूनच वय. त्यांना हे जोर कसं जाता पाय बेंड जाता वांकडे जाता तसल स्टेज आणतोय नी रिप्लेस. नी रिप्लेसमेंट एडवान्स स्टेज करेता तांतो कंपार्टमेंट्स म्हणून असतं 3 कंपार्टमेंट. यूनिक कंपार्टमेंटल म्हळ्या एक कंपार्टमेंट त्यांना ಒಂಗ आता मीडियल कंपार्टमेंट मात्र इन्वॉल्व जल्लारी पायो बेंड जाता एक साइड अशी चमकताना. वय हा. वॅरस डिफॉर्मिटी म्हणजे हो, हो. तसल कंडिशन आणतो हम्म. हायतिबियल ऑस्टिओटॉमी म्हणताची हम्म. कळली मॅ त्या बेंड अशील आम्ही सीधा कोरनो आता ताजेवटू मेनिस्कल टॅर असलारी आर्थ्रोस्कोपी म्हळारी त्या की होल सर्जरी शिकोरनो मेनिस्कल टॅर ट्रिम कोर्न जो रिपेअर कोरनो हो. पाय स्ट्रेट करायचं. हा, हा. By that you can extend the life of knee joint for Some years. हा. So they were. 10-15 years. हो, हो. So that is To another avoid replacement. वय. way. हम्म. त्याच्यानंतर ॲडव्हान्स्ड आर्थरायटिस. ॲडव्हान्स्ड आर्थरायटिस म्हळ्यारी Oh. सगळे कार्टिलेज डिस्ट्रॉय जाऊन हो, असतात. हो, 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 हो. असल स्टेज आणतो ट्रीटमेंट टोटल नी रिप्लेसमेंट जाऊ का. वय जल्लारी आम्ही पेशंट असो एक्सप्लेन कर का एमर्जन्सी प्रोसिजर नाही आता तावळे आम्ही एक्सप्लेन केलं नेक ऑफ इमर्शी आज जला आजी कर का म्हणून ना हो. वय हम्म. फर्स्ट आम्ही पेशंट आले कॉन्फिडन्स बिल्ड कर का तांक एक्सप्लेन कर का इथे करचे म्हणून आता मस्त जण बई असता वापस चमकूच्या जत की वय. आणि तो कसं करच म्हणल्यारी आम्ही तुम्ही तांकां मॉडेल दाखवून हें करता की ना सांगताचे तांगेले नाही X-ray मॉडेल पुरा कळटा. येताची आता मी हा. पुढे ऑपरेट केलेलं पेशंट वय, रिझल्ट्स वय. पळून येतात वय, करेक्ट. तर तावळे जर्लेल पुरे ಫೀಮರ್ ಅಲೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಪೂರೆ ಕಾಣು మరి ಆರ್ಥರೈಟಿಕ್ ಬೋನ್ ಪೂರೆ ಕಾಣು ನಾವೇ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಫೀಮರಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಿಬಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ಮೆನಿಸ್ಕಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಕ पॉलिशी मध्ये त्याचा सपोर्ट हाक त्याला ना ऑलमोस्ट फुल रेंज ऑफ मुवमेंट्स येतात. पुढे असला म्हणकेची नॅचरल असला म्हणके वय. ते आता टोटल नी रिप्लेसमेंट म्हणून त्याला पेशंट एक्सप्लेन कर का पेशंट विलिंग असू का आता पेशंट विलिंग ना आम्ही फोर्स पोनो सर्जरी करचं तसं सर्जरी नाही आहे मला इट्स इलेक्टिव्ह सर्जरी नॉट एमर्जन्सी नाही इट टेक्स टाइम या कितले टाइम ताई वय तांका एक्सप्लेन कर का जे आवश्यक असं त्यांनी ओके म्हणताना सर्जरी कर का ताजे एडवांटेजेस पुरा एक्सप्लेन करून तान मनावरनो
हे ಐತೆ ಮಾಡರಿ ಅಗತ್ಯ ಅಸ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂತೂ ಪೇಷಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಜತ್ತರಿ ರಿಕವರಿ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಜತ್ತ ಪೇಷಂಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಸ್ಲರಿ ರಿಕವರಿ ಉಗ್ಗಿ वरवी ಜತ್ತ जाता तकाची तंगल विलिंगनेस इम्पॉर्टंट वय आता त्यांची हांव मुगच्या गेलेली सुदारण हाडूक सर्जरी जतरी वग्गी सुदारण हाडूक पेशंटा लागीं कशी आमी संवाद उत्कोन करता की आफ्टर द सर्जरी आता सर्जरी जत्तरी आम्ही स्टिच घालताचे स्टिच काढूक पळयताचे 15 days मागीर 1 month 3 months सर्जरी वय सर्जरी केला ते लास्ट नाही देर इज कंटिन्युअस टच विथ द पेशंट फॉर गुड रिझल्ट्स रिहॅबिलिटेशन सर्जरी तितले इम्पॉर्टंट हाऊ लॉंग डिपेंड्स ऑन द पेशंट एक पेशंट आता टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी केलेली नेक्स्ट डेची चमकुच्या सूर करतात सकाळी केलं संजय चमकुच्या सूर त्यातना तसल पेशंट्स एक पेशंट कॉन्फिडेंट असताची त्यांनी फिजिओथेरपी अगत्य ना त्यांनीच एक्सरसाइज करताची एक पेशंटाक ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ लागता दुखी ಸ್ವಲ್ಪ काळ असता तशी फिजिओथेरपी ते करेक्ट फॉलो करका पडतं पेशंट्स त्याना रिझल्ट साधारण सामान्य जावन अपास डेव्हलप जावका जाला सामान्य मनीस जावका जाला री एक अबाउट 5-6 months लागतं की अगत्य ना नॉर्मली 1 month इमिडिएटली चमकुच्या सूर करताची 90 degree बेंड कर सूर करता व्हेरी गुड 15 days ऑलमोस्ट कंप्लीट मूवमेंट्स जाल्यार एक जणाक 1 महिना लागता बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ पेशंट कॉन्फिडेंस पेशंट आले नॉर्मली असं सर्जरी करचे अबव 60 55 70 80 डिपेंड्स ऑन पेशंट्स अँड पेशंट कितली ते डेव्हलपमेंट जाला त्यांनी रिप्लेसमेंट अगत्य असला मात्र वय अगत्य असला त्यांनी आम्ही एक्सप्लेन करता त्यांनी बिल्डिंग कर करेक्ट अगत्य असेल मात्र एक्सप्लेन करका म्हणजे आता बोना कतिरी बोन स्ट्रॉंग जावच्याक बोन हेल्था कतिरी विटामिन डी आणि कॅल्शियम सप्लिमेंट्स म्हणून घेताची ते इज इट गत्यच कितें की कशी त्या विशयान सप्लिमेंट म्हळ्यार नॅचरल सप्लिमेंट नॅचरल फूड डायट मागीर एक्सपोजर टू सनलाइट मागीर रूटीन एक्सरसाइजेस मागीर प्रिव्हेंशन ऑफ फॉल इन एल्डरली आता डायट म्हळ्यार दूध ताक दही रागी पनीर मागीर नॉन वेज अंतू एग जळके चिकन मटन ते पुराय कॅल्शियम आणि विटामिन डी नॅचरली असता सप्लिमेंट्स आता कसं केला जण कसं करताची आता आमगेल हार्ड बोन वीक कोण लेकोन ऑनलाईन दुकान ऑर्डर करून सप्लिमेंट्स घेताची 6 महिने 1 वर्ष आणि ती घेता म्हाका हांवें घेता म्हणून एक तसले ट्रेंड तिक जाल्यार म्हाका जाल्यार अंतू सप्लिमेंट्स करेक्ट जावन गायडन्स नाशी घेतल्यार ताजी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जावच्या चान्सेस हायपर विटामिनोसिस सायड विटामिन तशी ते कशी कळता आमकां ब्लड टेस्ट आनी करून टेस्ट ब्लड टेस्ट करून आता ब्लड टेस्ट करता म्हणून जाते ना आता पेशंट्स सिम्पटम जावन येता ना आता कसं करता एक पाय दुखी सूर जाताना त्यांनी मेडिकल वचून वखद घेताची 2 दिवसाक मागीर समजल म्हणून अपास जाता अपास जातात कारण आमी नेग्लेक्ट करताना प्रॉब्लेम चड जावचे कारण अपास गुळी घेवन ते 1 वर्ष 2 वर्ष ताणून जातरी मागीर पाय बेंड जावन येताचे कारण अर्ली डिटेक्शन सिम्पटम्स येता उग्गी दाखोवचे करेक्ट ते एक वग्गी जाल तितले वग्गी डिटेक्टिव्ह एन कोरका बद्द जाय जाल्यार मात्र सप्लिमेंट्स घेवका अगत असला कारण आमकां दाखयताना डिपेंड्स ऑन द पेशंट आता ऑस्टोपरेटिक पेशंट ऑब्वियस देवका तांकां दिसताना ऑब्वियस दिवका मागीर ब्लड इन्वेस्टिगेशन करून व्हॅल्यूज फायंड आउट केल्यार इट्स अ बेटर वे मागीर बोन डेन्सिटी तांचितल्याक आमचितल्या आमी घेवचे ते नॉट एडवायजेबल म्हणजे वय नॅचरली वी कॅन टेक नॅचरल वे बाय द हेल्प ऑफ डायट वय आणि रूटीन एक्सरसाइज ते फॉलो करता अनेक डॉक्टर मामा स्पोर्ट्स इंजरीज त्याने आजकाल मस्त जाता चेडवांक म्हळ्यार आतां काल एडवेंचर स्पोर्ट्स चड आसता कारण तांत पुराय एबनॉर्मल मुवमेंट्स आनी चड आसता मागीर आतां
सडनली 10 वर्स खेळनाशी सडनली क्रिकेट खेळताना बॉलिंग करून शोल्डर दुखी म्हणून येता मस्त जाण तर आनी प्रॉपर वॉर्मअप ना प्रॉपर एक्सरसाइजेस करूना प्रॉपर ट्रेनिंग ना आता सडनली फुटबॉल खेळतल्याक मसल कॅच येता ते मसल करेक्ट जावन एक्सरसाइज करून फिटनेस नाशी खेळलेले निमित्त जावचे मोमेंट आणि वय. समास हो 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 तशी तशी ओके. इम्प्रॉपर ट्रेनिंग सम हम्म. ट्रेनिंग करनाशी वय. मागीर स्पोर्ट्सान तू आशिल्ल्यांक सान एक कसले पडलो कसले लागले म्हळ्यार कुठले तांकां बोनाचे कसले पूण आसता ऍज पर हांव पळयल वय आता मोस्टली सण चेडवांक फायसियल इंजुरी म्हणून कॉमन आसा म्हळ्यार आमी व्हड जावची बोनांतू जावची फ्रॅक्चर्स ते चड व्हड्डांक न्ही लिगमेंट इंजुरीज चड जावन दिसता ते म्हळ्यार तेंचे आमी सांगिल्लो री प्रॉपर ट्रेनिंग ना येदे एक ट्विस्टिंग इंजुरी पुरो एंकलाक स्प्रेन जावच्याक सो इट वेरीज फ्रॉम माइल्ड टू कंप्लीट टेर ऑफ लिगमेंट्स सो ते मागीर सम कोरक जाल्यार इवन आता जिम्मा वचून वय प्रॉपर ट्रेनर नाशी एक्सरसाइज करता न्ही शोल्डर डिस्लोकेशन जावचे आसा तसले मागीर रेकरंट शोल्डर डिस्लोकेशन मागीर मसल टेर आतां कॉमन जाताच म्हळ्यार वय, पुरो वय. जाणांन आतां यूट्यूब पळोवन करचे प्रॉपर ट्रेनिंग ना सो तसलान तूं स्पोर्ट्स इंजुरीज मस्क्युलर इंजुरीज लिगमेंट इंजुरीज आतां चड जावन दिसताच वय करेक्ट करेक्ट आतां डॉक्टर माम बोन्साक आमी गट्टी कोरका स्ट्रॉंग कोरका म्हण जाल्यार नित्यान तू जावका जाल्यार एक दोन कसले एक्सरसाइज कसले अभ्यास कसले सांगता हांवें मेन डायट हेल्दी डायट कॅल्शियम रिच डायट आनी विटामीन डी सनरायज एक्सपोजर मागीर दोनीच म्हळ्यार रुटीन आमी एक्टीव आसूंका रुटीन एक्सरसाइज करका मागीर वेट कंट्रोल इम्पॉर्टंट वेट कंट्रोल कोरका ना वय बिकॉज ऑफ द वेट ऑल्सो बोना वेरी वय एफेक्ट पडता वय आनी ते पांयाचे एक्सरसाइज पुराय तुम्ही सांगला ते म्हळ्यार ती युट्यूबान पुरो पळोवन आमी तितल्या करताची मस्त वय. जाना दॅट शुड बी अवॉइड कोरका जाल्यार एक्स्ट्रीम वचाना आतां पळय आतां तांतू प्रोफेशनल जावन ट्रेनर्स आसताचे आतां जिम्मांचे न्हू घरांत न्हू वेट्स काडचे आनी तांगेले ट्रेनर्स वचून करचे डिफरन्स आसा बाय बाय तशीच आतां पांयाचे एक्सरसाइज म्हळ्यार तुमी फिजिओथेरपिस्ट वचून तांगेला शिकून सल्दी थंय करून करकट केल्यार बेस्ट you will get better technique म्हळ्यार यूट्यूब चॅनल्स म्हळ्यार देर आर वेरियस ऑप्शन्स एक जण एक सांगताची ते पुरो एक्सरसाइज पुरो जाणा सूट जावका म्हूण ना करेक्ट वय 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 बेस्ड ऑन युअर इवन योगा इज गुड येस येस सो तेंची आतां 20 वर्सां तांणी करचे एक्सरसाइज 60 वर्साचे करू जायना जायना तर ते यूट्यूब आनी इंस्टाग्राम जावं तितले तें पळोवन करचे आमी अवॉइड करता बेटर टू टेक प्रोफेशनल एडवायस आता तुमगेले इतले एक्सपिरियन्सान तो सक्सेस जालेले एक तुमगेले मनाक खुशी जालेले खंयचे पेशंटाल स्टोरी आस की वय आमगेल गांवांतू निलेश्वरांतू एक पेशंट तो पोणू शाफ्ट ऑफ ह्युमरस म्हळ्यार आर्म बोन फ्रॅक्चर जावन आशिल्लो थंय तांणी अरावंड 80 to 90 year old थंय गांवांत कोणेय सर्जरी करूं रेडी नाची हाय रिस्क म्हणून तर तांणी येदे पुअर पेशंट तांणी मिगेल ओपीडी आयली कितले 15 दिवस जातरी कोणेय सर्जरी करूं रेडी नाशिल्ली मागीर तशीच हांव तवळ सांगिल्ली एक्सप्लेन कोरनो रिस्क एक्सप्लेन कोरनो मागीर येनो पया मेडिकल कॉलेजा हाणू आयुष्मान स्किमांतू सर्जरी कोरनो नेलिंग केल्लें आतां तो पेशंट गांवांतू सगळे भोंवताच फूल एक्टीव जावन वेरी गुड तेक पळयतना एक खुशी दिसता तर नंतर एक पेशंट मेल फ्रेंड एकलो यूकेंत आशिल्लो तागेलो एक फ्रेंड आशिल्लो 120 kg एकलो हय थंय MRI अपॉयंटमेंट यूकेंत मेळका जाल्यार 3 म्हयने लागता हांगोयल दिसता प्रायवेट भयंकर कॉस्टली इंडियन न्हय यूकेचीच तर तो तेल फ्रेंडान म्हाका कॉन्टॅक्ट केल्ले मागीर हांव घेवन येना पळय कोडेल बेलांतू एडमीट केल्ले
ताका स्पायना इश्यू आशिल्ले मागीर आमगेले टीम स्पायन टीम आनी ओटो कडसून ऑपरेट कोरनू तो आतां एक्टीव जावन आसा व्हेरी गुड UK तसो. व्हेरी गुड सो So there are many examples. येस 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 आणि खुशी दिसता पेशंटान सक्सेस जावन वता वय हय आतां नेक्स्ट 10 वर्सां तूं ऑर्थोपेडिक्स जाल्यार फ्युचर कशी आसता म्हण दिसता इता म्हण आतां पुराय AI ते पुराय येयलाय ना अकॉर्डिंग टू यू तुमी कशें म्हणटाचे आतां पुराय लेटेस्ट एडवान्समेंट्स येता आसा रोबोटीक TKR म्हूण आसा मागीर रोबोटीक सर्जरीज प्रति फिल्डांत येता आसा आतां हे तूं पुराय डायग्नोसीस तांय करताची एक्सरे रीड करताची आतां आमकां प्रति सर्जरीक डिफॉर्मिटी करेक्शनान तूं तांगेले हे डिफरंट एप्स आसा तांतू अलायनमेंट तांची कॅल्कुलेट कोन्न दिताची तशी वेरियस accurate, how accurate? वेरियस एडवान्समेंट्स इवन रोबोटीक सर्जरीकान तशीची अशी वेरियस एडवान्समेंट्स येता आसा आतां स्टेम सेल थेरपी आतां PRP म्हणल्यारशी तें पुराय एक जावन येता आसा सो इट इज हेल्पफुल इन अ वे आफ्टर 10 years people can do lots no एक हय. इनोवेशन्स जाता इनोवेशन्स एवरी सेकंड आमला म्हणजे पुरा काही ताजी पॉझिटिव्ह आसा नेगेटिव्ह आसा आतां जण चॅट GPT घेता ट्रीटमेंट कसन म्हणून बट ताजे हाऊ निमित्त. फार इज इट ट्रू समजतो ते नाही त्यांची आतां क्लिनिकली पळयनात न्हू आतां नेटान तूं वय तुमी Google इन्फॉर्मेशन घाल्यार करचें. आनी वय. दीस इज द ट्रीटमेंट म्हणून ते घेवन वय 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 आतां ताका किडनी इश्यू आसल्यार तांकां कळना न्हू चॅट GPT जो गुगल वय वय सो बेटर टू गो टू अ डॉक्टर एंड वय करेक्ट करेक्ट आणि ते सिम्पटम्स नेगेटिव्ह म्हणटा हांव त्यांचे. एआयचे हा नेगेटिव्ह इश्यूज हा 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 बट डॉक्टर्सांक कोळ हय आमकां पॉझिटिव्ह आसा वय आतां काल आतां की आमी एडवान्समेंट कर वय खंडित खंडित तशी आणि आता तुम्ही सांगला हे जवळपास एक 60 वर्सां वयल्यांक फ्रॅक्चर जायना तशी सो मोबिलिटी मेंटेन करूक कसं करतात हां तांतू फस्ट एक्सप्लेन केले वरी तांची डायट मागीर रेग्युलर वॉकिंग आनी करका ॲक्टिव्ह आसूका तर नंतर तिन्नीचे पळनाशी पळोवका जागृत करका एडवेंचर करनाशी मागीर तसले आतां पार्किन्सनीस आसल्यार कोणाले असिस्टन्स जावका जाल्यार ते घेवका वी शूड अवॉइड फॉल दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट एल्डरली गडबड करनाशी कसले विषय हाऊ ॲक्टिव्ह दे आर येस येस एक 90 year old मस्त ॲक्टिव्ह आसता वय करेक्ट खंडित डॉक्टर लायक एक व्हॅल्युएबल टॉक्स आसा तुमगेले उतर आसाची खुशी जाली आतां आमी रॅपीड रावंड पळया तुमकां एक सेल्फ एक 3-4 क्वेश्चन्स घेवन घेता डॉक्टर मॅम तुमकां पक्कने कोरका म्हूण दिसला री चॅलेंजींग चड खंयचे हिप रिप्लेसमेंट की नी आर्थ्रोस्कोपी हिप रिप्लेसमेंट चॅलेंजींग वय नी आर्थ्रोस्कोपी इट्स हिप रिप्लेसमेंट Odd issue तो. ऑड विशयने तांतू विंगड टाईप आसता तांतू सर्जरीज म्हळ्यार शॉर्टनिंग आसता एक कंजेनायटल डिसऑर्डर म्हूण आसता ते पुराय ಸ್ವಲ್ಪ चॅलेंजींग DDH म्हूण आसा ते पुराय ते चॅलेंजींग सर्जरी नी आर्थ्रोस्कोपी म्हळ्यार ते कसं नी आर्थ्रोस्कोपी म्हळ्यार की होल सर्जरी म्हणटाची कॅमेरा वय ते मेनली लिगामेंट इंजुरीसांत करचे करचे अच्छा वय आता OT ऑपरेशन थिएटर डिसिप्लिन इन वन वर्ड व्हॉट डू यू से प्रिसिशन प्रिसिशन परफेक्शन आसूका सर्जरीन तू करेक्ट करेक्ट एकाग्रता हां एकाग्रते म्हणता या प्रिसिशन राईट येस प्रति एक सर्जनाक जाय जाल्ले एक गुण एम्पथी या व्हेरी नाईस कसं म्हणतात इट्स ए कंटिन्युअस प्रोसेस आम्ही पेशंट्स जाले मन आबोरनू ट्रीटमेंट दिवका तांगेले फिजिकल कंडिशन इकॉनॉमिक कंडिशन पूरा सहानुभूती म्हणत वय. सहानुभूती वय. असू का ते important. एम्पथी असू का वय करेक्ट तुमगेल प्रयाणाक
आधार दिलेले एक मेंटर. डॉक्टर इम्तियाज अहमद आम्ही PG टाइम दुखून आत्ताताई कंटिन्युअस सपोर्ट अँड एनकरेजमेंट जावन आशिल्लें. व्हेरी नायस. तशीची सर्जरी जातरी तुमकां तृप्ती दिवचे क्षण खंयचे? आम्ही एक्सपेक्ट केलेले रिझल्ट मिळताना आशिल्ल्या की तृप्ती जावची. खंडित. एग्जांपल आता पेशंट इमिडिएट चमकुच्या तरी हेमिआर्थ्रोप्लास्टी म्हणून एक्सप्लेन करता. नेक्स्ट डे तांणी चमकतान तांगेले तोंडा पळच कोशी पळयताना खंडित. तृप्ती. आपणाला दुखी पुऱ्या राबली म्हणताना एक संतोष जाता न्ही वय. डॉक्टर मॅम. थँक्स. खंडित. वय. स्ट्रेस रिलीवर खंयचे तुमकां? फॅमिली ऑटो टाइम्स आउटिंग. व्हेरी गुड. हा इंटरव्ह्यू टाइम फॅमिली विषयी तुम्ही सांगितलं ना एक वय. सांगता वय. मी बाईला हा. अनुषा नायक हा. एनेस्थेटिस्ट KMC ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹತ್ತು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲಂತೂ ಓಹೋ. ಪೋಸ್ಟೆಡ್ हो हो हो. दोन चेडू आसा हा. अविका प्रभू आणि निहारिका प्रभू हा. आणि चल. एकली फर्स्ट स्टँडर्ड हा. आणि अन्नेकली LKG. हय व्हेरी गुड व्हेरी गुड. खुशी विषय तांकां लायक विषय डॉक्टर मॅम. तुम्ही इतलो वेळ आणि तुमगेले अनुभव आमगे लागीं शेअर करून घेतील असं सांगितलं असं ते नी रिप्लेसमेंटा विशयचो फूड खावचे विशयान जेवो एक लायक एक माहिती दिवन आमगेले वीक्षकांक खंडित अंतू मस्त ऐकूच्या मेळ्ळा आनी माहिती मेळ्ळा म्हूण लेखता. आनी तुमकां आनीक लायक जावन डॉक्टर्सांक पेशंट्सांक येवन म्हळ्यार अगत्यशील जनांक तुमगेले हातान सर्जरी करून की तांकां ट्रीटमेंट करून की बरें जेवो म्हणून सांगताची आमी हांगा तुमी हांगा इल्याक धन्यवाद सांगताची. Thank you. थँक्यू सो मच. विश्व कोंकणी सेंटर म्हाका रेकॉग्नायज करून हे इंटरव्ह्यू आपयलेल्याक म्हाका मस्त खोशी आसा. मागीर तुमगेले सेंटरांनी पळोवन मस्त खूश जाल्ले. येस. थँक्यू डॉक्टर मॅम. आमगेले आईची सोयऱ्यांनी डॉक्टर विनायक प्रभू हांणी जस्ट एक जॉईंट पुरो जॉईन करची मात्र न्ही हांणी आमगेले आत्मविश्वास वाडोवच्याक आमी चमकुच्या जत्ता म्हळ्यार एक नमणे आमकां भरोसा दिवची ताई आमी हांगा आयकलेले आसाची. सो तशीची तांकां बरें जेवो तांगेले खंयचेय कामान ती तांकां देव फाटीं भला राबो म्हूण सांगताची आमी हांगा मुक्ताय करताची. थँक्यू.